तुमच्या मदल्या जायत्यांक सकाळी अमक्याच वेळार उठून सवय आसा जावं पुरो. थोडीं जाणां म्हणटात हांव 5 वरांक उठतां, थोडीं जाणां हांव 5:30, थोडीं जाणां हांव 6 वरांचेर उठतां म्हणून. थोड्यांक सवय जाल्या. पूण हेर जायत्यांक म्हज्या तसल्यांक एलार्म नासतना जाग जायना. आमी सुशेगाद मोड्या बरी पडून आसता. ते एलार्म दादापुटी रिंग जाल्ल्या वेळार मागीर एकच पुटी दोळे सोडून मागीर झटपट काम सुरू जाता. एलार्म जायचेच पडटा. आमी जायतीं अशीं एलार्माची मनशां. एलार्म जाता पर्यान सुशेगाद आसता. एलार्म जालें म्हणटा आसतना एकच पुटी मागीर गे राटावळ कितें. एलार्म जाता पर्यान पयर एक तशें जालें म्हाका. आमसोरान एक कडेन वचूंक आसलें. हांव म्हज्या मोबायलाचेर एलार्म दवरून न्हिदुल्लो. हांव दोळे सोडटना उजवाड जाला. पळयतना मोबायलाची बॅटरी काबार जाल्या. एलार्म जावंक वचचो ना. आतां एलार्म जावंक ना. आतां हातपाय मारल्यार जाता. हांवें जागृतकाय घेजय आसली. आतां वेळ उतोर्न जाला. आतां हातपाय मारल्यारी कांय करूंक जाता, कांय करूंक उपाय ना. देखून हांवें फकत एक दाखलो दिवूं सवो. एलार्म जाताना जागी जावची मनशां. आतां तें एलार्म जाल्यार आमकां ह्याच वेळार जायचे म्हणून आमी तो कांटो गुंडावन दवरता जावं पुरो. पूण जायत्यांक आमकां आमच्या जिणयेच्या सदांच्या जिणयेंत एलार्म केदाळा जाता. ती वेळ घडी केदाळा येता म्हूण आमी नेनाव. ताका लागून वादवेंत काळ. सुरविले 2 हप्ते आमकां अंत्यकाळा विशयान सांगतात. केदाळा तो अंत्यकाळ येतलो आमी नेनाव. सरकीचो बाप मात्र जाणा केदाळा तो ताच्या पुताक उगडापे करता. त्या वेळार अंत्यकाळ येता. आनी त्या वेळार आमी सोमिया 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 म्हणून आमच्या मदें मस्त कोंकणी गादी आसा. थोड्यो इल्ल्योश्यो उलट्या अर्थाच्योय आसात. हाका लागून 11च्या घडये जीव सोडटल्यांक आसा न्ही जायत्यो गादी आसात. ना आमी हरी एक घडी तयार आसूंक जाय. देखून खडपार घर बांदलें. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें. खडपार घर बांदचें आनी रेवेचेर या कितें लूज माती आसल्या कडेन थंय घर बांदचें. आमकां खंयचो पिसो मनीस रेवेळ सुवातेर घर बांदता म्हूण बगूंक पुरो. पूण आजकाल तुमी पेपरांनी आयकलां फ्लॅश फ्लड्स म्हणून. म्हळ्यार एकच सुबोटी खंयचे एक सगळ्या पावसाळ्यांत पडसो तो पावस एकच अर्द्या घंट्यान पडटा. एकच सुबोटी तुका तितूंक जायना. आनी 5 मिनटां भितर व्हड व्हाळो. आनी त्या व्हाळांत सकट धुवन वेता. उपरांत अर्द्या घंट्या उपरांत पळयतना कांय ना. इस्रायलांत ती असली परिस्थिती आसली. पूण घर बांदचो मनीस कितें म्हणटा म्हाका आतां सद्याक तात्कालीक आतां रावूंक जाल्यार पुरो. आतां रावूंक जाल्यार पुरो. देखून ते कितें करता त्या काळाचेर आतां आमी व्हड फावंडेशनां घालून घरां बांदता. त्या काळार तुर्तांनी एक घर उबारलें रावलें. एकच वेळा पावस आयलो आनी त्या वेळार हांव म्हज्या घरांत आसलो सामानी दुसऱ्या कडेन साक्षीता म्हळ्यार कांय करूंक जायना. लोट उदकाचो लोट मारताच घर कोसळून पडताच. थोड्यांक तुमी आयले वार बेंगलोर आनी पुरा जाल्लें आयकलां तुमी. व्हड पावस आयिल्ल्या वेळार कित्याक खंय उदक वाळोवंक जाय आसलें आमच्या कोडयाळांत जाला. खंयसर उदक वाळोवंक जाय आसलें. खंयसर ते कितें कोणयो आसल्यो ते व्हाळ आसले आमी पुरा अतिक्रमणां करून बांदलां. आतां उदकाक वचूंक वाट ना. पूण थंयची परिस्थिती इंगड. तांणी आतां सुकें आसा न्ही. आतां बांदया. आमच्या मदें कारावळींत ती जाता जायते फावटी. खंयचो लोक येवन हांगा प्लॅन घालता अशें तांकां आमचे पावशिल्ले दीस कितें म्हूण खबर नात. हांगा पावसान कसो शेळो मांडटा कशें उदक वाळटा तें खबर ना. तुवें गीम पळोवन घर बांदल्यार पावसाचो वाळ येताना कितें करताय म्हळ्यार आमकां देवान गिन्यान दिलां. आमकां समजणी दिल्या. आनी हें गिन्यान 11च्या घडये जागे जावंक न्हय. गिन्यान जाय पुरती तयारी पयलेंच करूं. हाका लागून पयलेंच्या
वाचपाक येता. हाचे पयलींचें वाचप तुमकां घरा वेळ मेळ्ळो जाल्यार परत्यान वाचा. अपुर्बायेचें वाचा. 4च वाक्यां आसात. इजाइया अध्याय 26 उडास दवरा. 26 ओळ 1 तावन 6 पर्यंत. अंतू शुभ वर्तेच्या दुसऱ्याच रितीन म्हणल्या बरी उतरां बरयल्यान. आमकां एक मजबूत कोठें शहर आसा आनी राखवण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्या. दुर्ग तुमी जाणात. पागोर उंच पागोर आसतना ताच्या मोदें आनी एक व्हड सुवात जावन थंयसर पारेगार रावतात. दुर्ग बांदल्या. ते पारेगार हर एक घडये केदळा दुस्मान आमचे दाड घालतात म्हूण राखून आसतात. पागोर सारकें खबर आसा तुमकां दोरो आसल्या बरी. दुर्ग आनी पागोर आसात. देखून आमकां हे सर्वेस्परान बांदून दिल्यात आसतना आमकां भेना. देखून आमची दारां उगडया. आदीं कितें करताले? दुर्ग आनी पागोर बांदून अन्य दुसऱ्या गांवांतले भितर येनातल्या बरी थंय पारेगार आसताले दारवोट्याचेरी. आनी हे दारवोटे ते दारवोट्याचेर कितें हे शिपाई कोणाक भितर येवंक जाता या जायना म्हूण कंट्रोल करताले. आतां हे वाचप कितें म्हणटा? आमकां हे दुर्ग आनी पागोर कोणें बांदून दिल्या? सर्वेस्परान बांदल्यात. देखून सर्वेस्पर आमचे तर्फेन आसा. देखून आमी चिंतल्यार जर तर आमी चिंताव आमचे राखवण आमी करता आमी पिशे. सर्वेस्पर आमकां राखता. देखून आमची दारां उगडया. कोणीय लोक येवं भियोवचें नाका. कोणीय लोक येवं भियोवचें नाका. ह्या उतरांचो अर्थ समजतात न्ही? लोक कितेंय सांगू आमच्या भावार्थाचे दारवटे आमचे दुर्ग आमचे खोटे आमचे पागोर सर्वेस्परान बांदलेले ते. देखून आमकां थंयसर जेरिकोन पळोवंक मेळटा. 7 वेडो तांणी घाल्ल्या वेळार आनी आवाज करता आसतना तांचे इतले मजबूत आसले खोटे पडले. कित्याक तांचोच तांकां बरवसो नातुल्लो. आमकां हांगा बरवसो आसा. कित्याक हें सर्वेस्परान बांदलां. ताचे उपरांत विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया. आतां भितर सरूंक आमची अर्हता कसली? प्रामाणीक राष्ट्रां तांकां भितर सरूंक दिया. तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक तें तुजेर विश्वास दवरता म्हणटा. ताचे उपरांत मोरयेच्या स्तुती गायना सारकें इजाइया प्रवादी आमकां सांगता. देव कशें कशें उंचायेर आसलेल्यांक सकला ओडून घालतलो आनी तांचो नाश करतलो. म्हळ्यार आदीं चिंतप आसलें दोंगराचेर उंच उबारायेचेर घर बांदलें जाल्यार दुस्मान आमचेर सोडून वयर येता आसतना आमी तांकां चलवं येता म्हणून. देखून पर्वताचेर घर बांदल्यार आमी तीर आमी गट आसाव. ती कात्री न्हय. भाव भयणीनो, त्या काळार इजाइया सांगता पर्वताचेर घर बांदलें जाल्यार तुका एक शाबिताय आसा. तुवें भियेजय म्हणून ना. तूं गठ्ठ आसाय. दुस्मान तुजेर दाड घालूंक शकना. आज आमचेर असले पर्वत खंयच्या नमुन्याचे आसात? आज आमचेर असले पर्वत खंयच्या संगतींचे नमुन्याचे आसात? थोडी जाणां म्हणटात आतां दयेकन बेजार करनाका. तुमी करचें सारकें हांव सूख म्हणना. पूण तातूंच म्हाका सोडवून मेळटा म्हूण चिंतल्यार आमी त्या पिशा मनशा सारके. उंच आमचें घर आसा देखून आमी शाबीत. थोडी जाणां चिंतात म्हज्या जिणयेंत इल्लोसो हांवें चड कामावून दुडू दवरलो जाल्यार पुरो. बँकान म्हज्या जायी पुरतो आसल्यार पुरो. भाव भयणीनो, आमच्या मदल्या कितल्यांनी बँकांत तांच्या मुखल्या जिणये खातीर म्हणून दवरलो दुडू होगडायला तुमकां खबर आसा. एकच फावटी आमी लखपती आसलीं जायत तीं दुसऱ्या दिसा भिकारी जाल्लीं आसां. जावं पुरो मनशा सैमान एक सूख जाली. हांव ताचे विशयान कांय उलयना. पूण तांतूंत हांव अत्मीक जिणयेक आमी लिसांव घेवयेत गी. थोडी जाणां आमी म्हणटा म्हाका आणकी हांव 40 आणकी 30 वर्सां आसात म्हाका ह्या 40 वर्सां आसात. पाटींग घाली आं. भद्रती म्हाका आसा. आजून भलायकी आसा. भलायकी आसा म्हणलींच पडून मेल्लीं आसात कितलीं जाणां.
थोडी जाणां म्हणटात म्हाका काम आसा, इगर्ज माता सदांचे मागणें फाल्यांक दवरया, सांजेर म्हाका पुरो जाला, म्हाका काम गरजेचें. तेर्स न्ही, रिटायरमेंट जाल्या उपरांत कितलेंय तेर्स करया. हांवें बेश्टें तुमकां कोंकण उलोवचें न्हय. असली भद्रती जायत्या मापान एक याजाक जाल्यार म्हाकाय आसा, हांव ही चिंता, हांवें भियेना जालें. पूण देव आखरेच्या घडये देव आमकां केदाळ आपयता, त्या घडये सोमया म्हूण बडयल्यार देव उक्तें करचो ना, कित्याक म्हाका गिन्यान दिलां. एक दाखलो दिता. आज 2 शहरां विशयान सांगिल्लें आसा, मजबूत गट शहर आनी अस्कत शहर, पडचें तसलें शहर. सांत आगुस्तीन, आतां जायत्या मदलीं हांव एक गुटान विचारचें, तुमी हात वयर घाली जंय म्हणना. थोड्या वर्सां आदीं तें खंयचें एक पुस्तक आयिल्लें, धा विंची कोड म्हणून. 10 विंची कोड म्हणून आयिल्लेच आमच्या तरणाट्यांनी सगळ्यांनी कितलें मोल, कितले 100 रुपया जाल्यार वचून तें बूक काडून गेले. ही गजमाता अशी घी म्हणून थोड्यांचे सवाल सुरू जाले. आजकाल तुमी युट्यूबांनी आनी पळया, कितले नाका जाल्ले आमच्या पवित्र सभे विशयान, कित्याक कोणेंय खर घाली येतात, हांव विसरतलो कोणी ना. हांव तुमकां एक पंत आव्हान दिता तरणाट्यांक, तांगता जाल्यार हांव म्हणटा, बोट जोखून तांगता जाल्यार म्हणटा हांव. सांत आगुस्तीन एक पुस्तक बरयता, देवाचें शहर. इंग्लिशान तुमकां मेळटा, कोंकणीन मेळना हो बूक. द सिटी ऑफ गॉड म्हणून. सिटी ऑफ गॉड तांगता जाल्यार डावनलोड करा, तुमकां इंटरनेटार मेळटा, वाचा. इतलो दाटा तो बूक. आमी म्हणचें नाका आमकां पवित्र सभेन कांयच ना म्हणून. सांत आगुस्तीन कितें करता, बरो करून तातूंत एक विवर घालता. रोम शहर मजबूत, इतलें गट शहर, सगळ्या संवसाराचेर राज केल्लें, आजून ते राज करते आसा. रोम म्हळ्यार आतांचे रोम न्ही हांवें म्हणचें, त्या काळाचे रोम. आमचे कानून, आमचे रस्ते, आमचे वडोले एका पाद्र्यापान सांगलें सिवील इंजिनियरींग म्हणून जावं पुरो, असल्या जायत्या संख्येक 2000 वर्सां आदीं रोमागरांनी केल्लें आजून आमी शिकते आसो. तितलें मजबूत शहर रोम. रोमाचो चक्रवर्ती म्हळ्यार देवूच. आनी हे सुमार 5-6 शतमानांत आसले. 4थ्या शतमानांत एक दुसऱ्यांच घडलें, क्रिस्तांवपण वाडलें. आतां क्रिस्तांवपण वाडलें म्हणटा आसतना उत्तर युरोपाचे गांव म्हणले त्या गांवाचे जायते येवन रोमाचे धाड घालूंक लागले. तांची नागरिकता, आमी रोमागार म्हणले हें रोम शहर आतां सावकास पडूंक लागलें. आनी त्या वेळार जायत्यांनी म्हळें कितें जाणा, आमच्या पडणेक, रोमाच्या पडणेक कारण कोण जाणात, हे क्रिस्तांव, जे तालवारी घेनात, झुजूंक झुजनात, ते म्हणटात माया मोगान जियेया म्हणून. हांकां लागून आज रोम पडते आसा. एक झुजू आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी घडता, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत ती घडता. रोम तांचे एक मिलिटरी कमांडरान शतापती म्हूण आयकलां न्ही तुमी. शतापती म्हळ्यार कोण, 100 शिपायांचो अधिकारी, एक कर्नल. देखून तसले हजारो लाख शिपाई रोमाक आसले. मजबूत रोम क्रिस्तांवांक लागून पडूंक लागता, पडता. सारकें वरा, मतींत वरा. क्रिस्तांवांक लागून मजबूत रोम पडता. सगळ्यांनी क्रिस्तांवांची टिका केली. कित्याक, हे क्रिस्तांव हातेरां घेनात, हे क्रिस्तांव झुजनात, बदलाक शांती समाधान म्हणून माया मोगान जियेतात. आगुस्तीन कितें म्हणटा, असलें शहर पडूंकूच जाय. केन्ना आमी चिंताव म्हज्या बळान, म्हज्या तालवारीक लागून शहर आसा, असलें शहर पडूंकूच जाय. ताच्या सांगाता माया मोगाचें, शांतेचें राज सडता. आज सगळ्या संवसारार क्रिस्तांवां आमी माया मोगान आसाव जाल्यार आमच्या मदें क्रिस्त रायाचें मजबूत शहर. परच्या आयतारा आमी परब केली. परच्या म्हळ्यार आदवेंत काळाच्या पयल्या आयतारा. क्रिस्त राय आमचें शहर तसलें. देखून जें कितें पदवेन मजबूतपणान बांदूंक जायना, तें आमी माया मोगान शांतेन सदांच जागृत रावून बांदूंक शकता. आज देखून पंत आव्हान हें, जावं म्हज्या कुटुंबाक,
जावं म्हज्या वैयक्तीक जिणेन जर हांव चिंता म्हजें मजबूतपण घट कडपार बांदिल्लें घर, म्हजी छाती, म्हजो दुडू, म्हजी तांक, म्हजी पदवी, हें सकट म्हूण चिंताव आमी पिशे या बेरे. ताच्या बदलाक देवाची खुशी, शांती समाधान, क्रिस्ताची मांडावळ, देवाचे उपादेश हें आमी चिंताव म्हज्या घराची बुनयाद आमचें घर घट उरता. देखून तुमच्या मदें विंचोवन दवरल्या मजबूत शहर म्हळ्यार खंयचें? मजबूत शहर म्हळ्यार खंयचें? तांकेचे, पदवेचे, दुडवाचे न्हय. मजबूत शहर. भावा भयणी, आयले वार एका मनशान सांगिल्लें घडी तांतू हांव संपयतां. तो म्हणटा, फादर हांवें खंय कडेन पयसो घालो, हांव सांगना ताची वैयक्तीक परिचय दिना. तो म्हणटा हांवें एका फायनान्सान पयसो घालो. ताणें ताच्या म्हातारपणा खातीर उरयल्लो पयसो फायनान्सान घालो, ताणें होगडायलो. पूण तो म्हणटा आपूण इगर्जेक येवन म्हाका म्हज्या आवय बापायन शिकयल्लें बरें देणें आसा. हांव इगर्जेंत येवन अर्दो घंटो बसतां, मागतां. तो म्हणटा आज पयसो नातल्यार व्हडणी, काळजांत समाधान आसा. तें खंयच्याय नागयतेल्यान व्हरूंक जायना, तें खंयच्याय दुस्मनान नाश करूंक जायना. उरलें आमी पिसांतूर जावन दावते आसल्ल्या, मोर्ते आसल्ल्या. पूण हो मनीस म्हणटा समाधान आसा फादर, धैर्य आसा. जावं पुरो म्हज्या मुखल्या दिसांची परिस्थिती कशी आसतली म्हूण हांव नेना, पूण धैर्य आसा. हें धैर्य खंय तावन आयिल्लें? शहर भितरलें. आदवेंत काळार देव आमकां हें संभ्रमूंक आदार दिवं. क्रिस्त खरोच आमच्या काळजांनी जल्मो, आमची जिणी शांती समाधानाची जातली.